नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचेर 5 वर्सां घालतले सहकार क्षेत्रांतलो एक्सपर्ट आनी एडमिनिस्ट्रेटर प्रक्रिया चल्ल्या। संचालक मंडळ जातले बरखास्त, मागीरूच बँकेक भांडवल। टॅक्सिंग मीटर घालपाचो इश्यू आमदारांक घेवन 30 सप्टेंबर मेरेन सेटल करता। मुख्यमंत्र्याचे उतर, कितलेशेच टॅक्सीवाले टुरिस्टांक भाड्याक लुटतात म्हूण काब्रालाचो थाराव। गोयच्या न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण जावंक ना। न्हंयो राष्ट्रीय म्हत्वाच्यो। ड्रेजिंग जेटिंग केंद्र दितले पयसो, अधिकार पोर्ट कॅप्टना कडेनूच। कबलात करिना जाल्यार शेणटले, मुख्यमंत्र्यान केलें स्पश्ट। ऑस्पिसियोत बेड्स उणे, बेडशीट्स मेळना। मॅटर्निटीत 2 खाटींचेर 3 पेशंट। सीटी स्कॅन ना, रेडिओलॉजिस्ट ना, वखदां शॉर्टेज। पोस्टमॉर्टम जायना, ऑस्पियो जाला पोस्ट ऑफिस। मिड डे मील अक्षय पात्राक दिवपाचे थारिल्ले ना। शिक्षण मंत्री म्हणटा सेल्फ हेल्प ग्रुपांचो विचार जातलो। क्वॉलिटी कडेन फकाणां चलची ना। सब कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ल्यांकूय शिटकावणी। आनी बायलांचे क्रिकेटीक बरे दीस। आयसीसी वर्ल्ड कप फायनलीत हरली, पूण अणभवांतल्यान शिकूंक मेळ्ळें, म्हणटा गोंयचे शिखा पांडे। गोवा राज्य सहकारी बँकेचेर सरकार 5 वर्सांक एक्सपर्ट आनी एडमिनिस्ट्रेटर घालूंक सोदता। संचालक मंडळाक पयलीं राजीनामो दिवचो पडटलो आनी बँकेची अर्थीक परिस्थिती पयलीं जाग्यार घालची पडटली। 100 कोटींचे भांडवली गुंतवणूक करपाक नाबार्ड तयार आसा। सरकाराची तयारी आसा, पूण ही मल्टी स्टेट बँक पयलीं गोंयची शिखर बँक जावची पडटली म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्पश्ट केलां। रेजिनाल्डान गोवा स्टेटीचो प्रस्न काडिल्लो। सर हो पळय तुगेलो मॅनेजिंग डायरेक्टर आहा ना, हे बँकाचे जायती चर्चा जाला। इट हॅज स्टार्टेड व्हेन यू वर द ऑपोजिशन लीडर। फ्रॉम दॅट टाइम टू दिस टाइम आज पासून ते बँका काय जाना। इट इज एपेक्स बँक। बारीक लोकांनी तो बँक वयर काढला। उत्तर दिता टाइम ना चड, त्यामुळे उत्तर डायरेक्ट दिता बरें दी उत्तर चल उत्तर। आय एम जस्ट पॉइंट आउट बँक अत्यंत गंभीर इरेग्युलरिटीज आहे। ऑफेन्स रजिस्टर जाला, तेजी सॅलरी उत्तर आहे, सॅलरी सोडून घे। ती बँक अत्यंत डगमळीत परिस्थितीन आहा। कॅपिटल एडेक्वेसी जी आहा पळय ती तांच्या हिशोबाप्रमाणे 80 crores आहे, 88 crores। पण हांवें ऑडिट करून घेतले इंडिपेंडंटली म्हज्या वळखीच्या ऑडिटरा कडच्यान। जे डेटा तांच्यान दिला ताज्या प्रमाणे एज ऑफ टुडे 120 crores इज कॅपिटल इन एडेक्वेसी। आमी नाबार्ड कडेन उलयल्या, नाबार्डान तितले लोन दिवपाक आमी 15-20 कोटी घालूं येता। नाबार्डान तितले लोन घालपाची दिवपाची तयारी दाखयल्या। बँकेचे गोंयच्या पुरती बँक करपाक, बिकॉज ती मल्टी स्टेट आशिल्ली, करपाची प्रक्रिया म्हाका दिसता काल पयरूच कितें पूर्ण जाली अशी दिसता। जाली म्हणजे ऑर्डर इश्यू जाली काय हांव नको, आय हॅव सायन द फायल। सो वन्स द बँक बिकम्स प्युअरली गोवन बँक, वील डिक्लेअर इट एज एपेक्स बँक। द बोर्ड हॅज desired to resign. They all want to resign. Some have resigned. Balance also. राव मरे पयली ताजेर बरो कंट्री एक्सपर्ट फायनान्शियल एक्सपर्ट। प्रश्न काय सोंपलो? एकूच स्पीकर सर मातसो पॉयंट क्लियर करता। खबर आहा 0 वरचो असो धरून करूया। फायनान्शियल कंट्री बरो बँकिंग सेक्टराचो नॉलेजेबल मनीस घालून ती बँक जाग्यार हाडची पडटली। कॉपरेटिव्ह ॲक्ट अमेंड करून 5 वर्सां पर्यंत एडमिनिस्ट्रेटर घालपाची तयारी करची पडटली, तरूच ती बँक टिकतली। अँड दीस इज नॉट, इन फॅक्ट आय वूड रिक्वेस्ट द मेंबर्स टू डिस्कस द फूल इश्यू ऑफ बँकिंग ड्युरिंग द डिमांड ऑपरेटिव्ह डिमांड। टॅक्सिंग मिटरांचो इश्यू सगळ्या आमदारांची मीटिंग घेवन 30 सप्टेंबर मेरेन सेटल करता म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान उतर दिलां। कितलेशेच टॅक्सीवाले टुरिस्टांक भाड्याक लुटतात। फक्त गोंयांतूच टॅक्सिंग मिटर नात, तोंडात येता ते भाडे सांगतात म्हूण काब्रालान थाराव घाल्लो। मुख्यमंत्री म्हणटा प्रकरण हायकोर्टात आशिल्ल्यान चर्चा करूंक मेळना, पूण विषय सिरियस आशिल्ल्यान सप्टेंबर सोंपता म्हळ्यार तडीक लायता। Meters in all the taxis in Goa, forthwith
and also to come out with a strong legislation to enforce the taxi permit conditions so that the tourists as well as the locals are not overcharged, as Goa is getting a bad name on account of high-handedness of certain taxi operators. म्हाका टॅक्सी वाले कित्याक गव्हर्मेंटाक मिटर घालपाक दिना हो इशू डिस्कस करपाक जाय. ऑनरेबल मिनिस्टर कडेन बसपाचें, ट्युरिझम मिनिस्टर वांगडा बसपाचें, इशू सेटल करपाक जाय अशो म्हजो विनंती. सीजन जर बरो जालो ती टॅक्सी 10,000 रुपया घेता आनी सीजन जर बरो ना त्याच रुटाक टॅक्सी 1,000 रुपया घेता. मॅटर सबज्युडीस आसा, पण हांव हावजाक प्रॉमिस दिता 30 सप्टेंबरा भितर ह्या विशयाचेर फायनल सोल्युशनाचेर येवया. 30 सप्टेंबरा भितर I will drop everything else, but this issue is a very critical issue for the state and state tourism. त्यामुळे ताजेर आता उलयले जर तूं जाल्यार गव्हर्मेंटाक ताजेर पयलीं म्हणजे चर्चा करपाक येवची ना. हांव मिनिस्टराक चर्चा कर म्हणून सांगूंक शकचो ना, कारण कोर्टान फाल्यां एफिडेवीट आसा आनी एमआय चर्चेचो कोण दुरुपयोग करतलो. सो वी विल नॉट बी इन पोजिशन टू रिप्लाय. सबज्युडीस असल्यामुळे हें रिजोल्युशन हांगाच चर्चा न करता हांव बाब निलेशाक विनंती करता की ताणें फाटी घेवचें म्हूण हांव ते फाटी घेता स्पीकर सर. देव बरें करूं. हो प्रस्ताव फाटी घेतलो गेलो. गोंयच्या न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण जावंक ना. न्हंयो राष्ट्रीय म्हत्वाच्यो म्हूण अधिसुचीत केल्यात. येरादारीक सुदारपा पुरतो केंद्राचो संबंध येता. ड्रेजिंग आनी जेटी बांदूंक केंद्राचे पयशे मेळटले. सगळे अधिकार पोर्ट ऑफ कॅप्टनाक. कबलात केली ना जाल्यार गोंय शेणटलें. कामाक गोंय सरकारूच करतलो म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्पश्ट केलें. सगळे अधिकार गोंयाक वा फक्त फंड घेवंक जाल्यार कबलातीची गरज कितें काय म्हूण रवीन थाराव घाल्लो. जेटी बांदप किंवा नॅव्हिगेशन चॅनल ड्रेज करप तो सुद्दां अधिकार ते आमकां दिता अंडर MOU. आनी तूं सांगता म्हाका MOU करूं नाका म्हणून. म्हणजे आय एम टेकिंग द पावर विथ मी. Act of Parliament has already converted the river of national importance. They are not nationalized. सेंट्रल गव्हर्नमेंट फंड दितलो तुका जाल्यार MOU कित्याक? IWAI, Inland Waterways Authority of India, has agreed that Captain of Port will identify project and IWAI will give funds for it. And if any project IWAI will take up, then it will be done only after consulting Captain of Port only. हो MOU तो भाग आसा. MOU protects us totally. आणि त्यामुळे MOU करप न्हय, हे आमी आमच्या पायाचेर फातोर मारून घेवप. जेटी बांदपाचें काम आमी करतले, जेटी ऑपरेट आमी करतले. एवरीथींग वील बी डन बाय अस. दे वील ओनली फंड इट. आनी तांच्या सायडीकच्यान कोंट्री मनीस हाडचो पडटा म्हणून MPTक तांच्यानी नॉमिनेट केला. कॅप्टन ऑफ पोर्टाक भितर इन्क्लूड करचो हो डिमांड गोवा फॉरवर्डाचो आशिल्लो, तो आमी ऑलरेडी करून घेतलो. सो MOU इज अ मस्ट. MOU केलो ना जाल्यार तांकां येवन हांगा कितें तें करचें पडटलें. आमकां दिल्ली खरेंच धांवचें पडटलें. इनलँड वॉटरवेज, द नॅशनल वॉटरवेज ऑर इनलँड नॅशनल वॉटरवेज ऑफ इंडिया ते पयशे दितले आमकां. दॅट इज ऑल्सो सेंट्रल गव्हर्नमेंट. पयशे दिवपाक मेळटा जर तुमी MOU सायन केलो जाल्यार. आता ऑलरेडी पावर तांचे कडेन आसा कोर्टाच्या हाज्या पार्लमेंटाच्या एक्टा. प्रश्न असो आसा की हो प्रस्ताव फाटी घेवचो. जेंका मान्य तांच्यांनी हय म्हणचें, जेंका मान्य ना तांच्यांनी ना म्हणचें. हय म्हणणाऱ्यांचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणणाऱ्यांचें म्हणणें मान्य जालें. डिव्हिजन. हो प्रस्ताव आता हांव सभागृहाच्या मतदानाक घालता. दोज वर इन फेवर ऑफ दीस रेजोल्युशन. Those who are in favor of the resolution. 4, 5, 6, wrong केला तुम्ही ह्यातल्या 10. Those who are in against of the resolution, please stand up. पार्टीत केला बरं. क्विज तो चर्चिल न्यूट्रल. 21 versus 10. The resolution is defeated. घेऊ एक ब्रेक.